जिविताचो प्रकाश आयज नोव्हेंबराची 2 तारीख सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्याचो उगडासाचो दीस. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. आयचें वाचप जावन आसा जुआंवाच्या शुभ वर्तमानाक 22 वोड 37 ते 40. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सोगलीं म्हजेशीं येतलीं आनी म्हजेशीं येतात तांकां हांव पुरो घालचो ना. म्हजी कशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक. हांव स्वर्गार तावन देंवलां आनी म्हाका पाठयला ताची कुशी ही. जीं सोगलीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सोगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचीं. हीच ती म्हज्या बापाची कुशी. जीं कोण पुताक बोलेतात आनी ताचेर भावार्थ देंवतात तांकां सोगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतरांत आमची मुखेल वोळ जावन आसा ताचेर भावार्थ देंवतात तांकां सोगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें. नियाळाक आदार. दर एका क्रिस्ती आपोवण्याचो हेतू आनी शेवट म्हणल्यार जेजू सांगाता सासणाच्या सासणाक सोर्गीचें जिवीत जियोप. आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां शिकयता ह्या संवसारांत आमी देवाक कडसून येतांव आनी जेजूच्या शिकवणी पोरमोणें जियोवन ह्या संवसारांत आमी प्रयत्न करून आमकां सासणाचें सूख सोडूंक घेवंक. जेन्ना आमी जेजूचे शिकवणी पोरमोणें जियोंक देवाचेर आमचो खोल भावार्थ दवरतांव तेन्ना आमकां सोर्गीचें सूख फावो जाता. आयज आमी सोगलीं क्रिस्ती भावा भयणां आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्याचो उगडास करतांव. आमचीं लागशिल्लीं जावं वो शेजारी इश्ट आमी तांचे पासत मागतांव. थोड्या मेल्ल्या पासत मागतलो कोण ना असल्यांचो आमी अदीक उगडास करूंक फावो. ह्या दिसा आमी खेरीत मिसांत वांटो घेवन आमच्या घोरच्यांच्या फोंडाशीं वाती पेटोवन आमचो मोग आमच्या मेल्ल्या सोवें दाखोळ करतांव आनी तांकां पुनर्जिवंतपण अंतरेकतांव. आमी कितलीं पातकी जावं सकयल पासून पडूं आमी जागृत जावन प्राचीत संस्कारा आदारान कुरपेन बरोवन बरी जिविताची वाट आपणावून जेजूच जावन आसा दिशा आनी बळ. एका दिसा स्वर्गार पावोंक. आमी सोदांच संवसारांत ही यात्रा चलयतना देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवन एक दीस स्वर्गार पावूंक आमच्या मेल्ल्या पासत मागून आमचो मोग दाखोवंक सोगलीं वावरुया. मागणें. घोरचेवंत वो पुर्गोतोरींत आसलोल्या ओतम्याचो मागण्या वरवीं उगडास करूंक आमचेशीं तूं राव सोम्या. हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगट करुया.